ॲक्च्युली आमचो प्लॅन आसलो ब्युटिफिकेशन जे आमचे एरिया फुडल्यान आसा पळय पंचायतीच्या फुडल्यान ती ब्युटिफाय करपाची. सो आमी ऑलरेडी जिल्हा पंचायतीक प्रपोजल घालपाचें आसलें. सगळे आमची ड्राफ्टींग बिफ्टींग जाल्लें आमचें. तेन्ना तेचो प्रपोजल आमकां येयलो की आमकां स्टॅच्यू घालपाक जाय, आमकां तुमी थोडो जागो दिवचो म्हणून. शिवाजीचो पुतळो हो दिवाळेन कित्याक नाका ते पयलीं क्लॅरिफाय करचें. I want to know what Shivaji has done specifically for Diwali. जरी तो घालता ज्या सिकेर फॉर फॉर गोवा आमचे महाराष्ट्र मराठी जातीले आसा आमी महाराष्ट्र पडटले आसा जाल्यार तेजो घालता स्टॅच्यू घालता बरोबर. By religion he might be a Hindu, but he was a leader of masses. Correct. Leader of masses. There shouldn't be any objection to erect a statue of his. हांव कितें म्हणटा छत्रपती शिवाजी महाराज एक लायब्ररी घाला. I would say my personal opinion, if there was Parikar statue there, I would salute it. सो आमचे आतां डिस्कशन जालां त्या प्रमाणे आमी घालपाचो स्टॅच्यू घालपाचो काय ना पळय तो आमी लोकांक विचारलो. सो लोकांनी सांगलें आमकां, थोड्यांनी सांगलें की जाय, थोड्यांनी सांगलो नाका. सो आमी तांकां सांगलें की जे कोण मेजॉरिटी प्रमाणे आमी करया, जो कोण हात वयर काडटलो पळय न्हू तेंची मेजॉरिटी घेवन आमी तो स्टॅच्यू घालपाची हें करतली. सो तांकां सांगना प्रमाणे चडश्या जाणांनी 85% लोकांनी हात वयर काडलो. तेंच्या मेजॉरिटी ते स्टॅच्यू घालचो म्हणून अशें सांगलां.